नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कोमिंददादीच्या जमिनीचेर गांवकार आनी भागधारकांचोच अधिकार. सरकाराच्या हस्तक्षेपाक उत्तर गोंय कोमिंददादीचो खर विरोध. सेव्ह कोमिंददाद सेव्ह गोवा बॅनरा खाला घेतली बसका. घटनात्मक पदाचेर वावुरपी मनशाचेर सकयल्ल्या पावंड्यार वचून टिका करप योग्य न्हय, सांगता मंत्री सुभाष फळदेसाय. विजयाच्या स्टेटमेंटाचो केलो खर विरोध. सावयवेऱ्या बोणये वाठारांत गव्याच्या हल्ल्यात 2 जाण जखमी. एकल्याचेर जीएमसीत उपचार आसा सुरू. गव्याच्या हल्ल्याक लागून लोकां मदीं पातळ्ळा भंय. रान खात्यान करचो बंदोबस्त केल्या मागणी. एसजीपीडीए सोपो कर वसुलीत सुरू आसा स्कॅम. आदलो सोपो कंत्राटदार मिलाग्रीस फर्नांडिसाचो आरोप. चवकशेची केल्या मागणी. बेकायदेशीर गांजा प्रकरणात दिवचल पुलिशेन आनी एका तरणाट्याक केली अटक. 208 ग्राम गांजा तशेंच स्कूटर आनी मोबायल केली जप्त. कदंब राजान बांदिल्ल्या राजबीद रॉयल हायवे रोडाक दिवचो इतिहासीक दायज थळाचो दर्जो. सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीची सरकारा कडेन मागणी. राजबीद गोंयच्या सांस्कृतीक आनी इतिहासीक दायजाचें प्रतीक, सांगता एल्विस गोम्स. आनी आतां खबरो विस्तारांत. घटनात्मक पदाचेर वावुरपी मनशाचेर विजयान इतल्या सकयल्ल्या पावंड्याचेर वचून टिका करप योग्य न्हय, अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. सभापतीन ह्या नादी सत्ताधारी आमदारा परस विरोधकांक संद दिवन आपल्या पदाक न्याय दिल्ल्याचें सुभाषाचें म्हणणें. सभापती रमेश तवडकराचेर विजयान केल्ल्या टिकेक भाजपान प्रत्युत्तर दिलां. एनडीएचे बसकेक सभापती रमेश तवडकरान हजेरी लावकूच ना. बसका सोंपल्या उपरांत आपले कांय प्रस्न घेवन ते मुख्यमंत्र्या कडेन आयिल्ल्याचें स्पश्ट करीत भाजपान विजयान सभापती आड केल्ल्या स्टेटमेंटांचो खर निशेध केलो. कालचे एनडीएचे बसके उपरांत विजयान सभापतीचेर उलयतना तवडकार हे सत्ताधारी पक्षांतले बावले म्हणून स्टेटमेंट केल्ले. तशेंच विधानसभेत विरोधकांड व्यूहरचना तयार करपाचे बसकेत सभापतीचें कितें काम म्हणून विजय उलयल्लो. विजयाच्या ह्या आरोपांक आतां भाजपान जाप दिल्या. लोकशाय राजवटीत विरोधकांकूय तांची बाजू मांडपाचो समान अधिकार सभापतीन दिल्लो आसा. तेन्ना एकाद्र्या बारीकशा कारणाक लागून विजयान सभापतीचेर आरोप करप सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचें फळदेसाय सांगता. दुसऱ्या वटेन ताणें आदिवासी समाजा भितर फूट घालपाचें काम बंद करचें म्हूण फळदेसाय उलयलो. आमचो मानादीक सभापती काल बीजेपीचे कोर कमिटीचे मिटिंगेंतल्यान भायर येतना तेन्ना ताका प्रेसान विचारलें की तुमचें मंत्रीपद जावपाचें आहा ताचेर तुजें कितें आसा काय म्हणून सांगपाचें. जाल्यार मानादीक सभापतीन म्हणलें की आवाज जातलो म्हणून. ही कालची खबर. आज तो बीजेपी लेजिस्लेटीव पार्टीची मिटींग एक हॉटेलान जाता. जी मिटींग आमकां भितरल्या गोपांतल्यान कळटा ही मिटींग असेंब्लीचें सेशन रीग करपाक केल्ली. थंय मंत्र्यांचे अंडर टिमी केल्यात. अशे मिटिंगेक सभापती आपली हजेरी लायता. लोकांक कितें कळपाचें हातून. सभापती जो न्यूट्रल आसपाक जाय, जो एक अंपायर कसो आसपाक जाय, हो सभापतीच जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीच जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाही आनी खंय उरतली. इन्फॉर्मेशन तांकां मेळ्ळें की आदरणीय सभापती रमेशजी तवडकर हे भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेच्या किंवा आमच्यो विधानसभेच्या अधिवेशनाच्यो स्ट्रॅटजी प्लॅनान भितर ते सामील जाले. हांव तांचें वक्तव्य जें केल्लें की ताणें पपेट म्हणलें किंवा ताणें सत्ताधारी पक्षाचे हातांतले बावले म्हणले, अशा पद्दतीचे शब्द वापरून तांणी जी अवहेलना केल्या ताचो आमी निशेध करतात. पयले सुवातेर आमची जी बैठक सुरू जाल्ली ती 12 आनीक ह्या बैठकीक आमचे सगळे आमदार आशिल्ले आनी सभापतीन ही बैठक केली ना. सादारण ते 1.5 तासाच्या चर्चेच्या नंतर आमची बैठक ही विसर्जीत जाली आणि मुख्यमंत्री ह्या हॉलान भितर आमच्या सगळ्यांची जी पर्सनल ज्यो फायल्स आसा जावं कितें आसा ते आमी क्लियर करपाक लागले.
आणि आमचे कामाच्या मतदारसंघाच्या कामाच्या विशीं हे सगळे करपाक लागले आणि त्या वेळार सभापती कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा आसात ताणें आपली कामां घेवन विसर्जीत जाले नंतर साधारण अर्ध्या तासान ते आयले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सावयवेरेच्या बोणये वाड्यार गव्या रेड्यान केल्ल्या हल्ल्यात दोगांक दुखापत जाली. भाजयेच्या मळ्यात गेल्ल्या धर्मा आनी दिनेश गिरोडकार हांचेर गव्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ल्या धर्मा गिरोडकाराचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात, जाल्यार दुसरो थळावो दिनेश गिरोडकार हाका किरकोळ मार लागला. पळयात पुराय बातमी. सावयवेरे वाठारांत गवे रेड्यांचो वावर बरोच वाडला. लोकांच्या बागायतींनी, कुळागरांनी तशेंच मळ्यांनी हे गवे रेडे घुसतात. इतलेच न्हय जाल्यार लोकांचेर हल्लो करपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सोमारा सांजे सावयवेरे बोणये वाठारांतल्या खामिणी देवळा लागसार आशिल्ल्या मळ्यांत गेल्लो धर्मा गिरोडकर घरा वतालो तेन्ना वाटेर ताचेर गव्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या धर्माचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. तशेंच दिनेश गिरोडकर हाच्या आंगार गवो धांवून गेल्लो. ताकाय मातशी दुखापत जाल्या. गव्याच्या हल्ल्याक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. हे गवे भाजयेचे मळे, अणसां आनी हेर बागायतीची नासधूस करतात. तेन्ना सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 2 दिसा पयलीं एक अशी घटना घडली की आमचे लोक जास्तीत जास्त मळे करप, तवशी काडप, दोडगी काडप, पूण ते आमकां खावपाक मेळना. आमच्या रानांत गवे चड जाल्ले आसा. धर्मा गिरोडकार मळ्याक साकून घरा येतालो. मळ्याक रावल्या शिवाय काय मेळना. रात दीस थंय जागरण करचें पडटा. कितें ताटां वाजचेची पडटा, हे घुमटां कशी वाजोवची पडटा, जणू गवे भितर येवं जायना म्हणून. आनी त्याच दिसा तो बाबडो बेगीन भायर सरलो. जो रेडो येयलो गोवा, तेणी ताका जमनीर उडयलो उखलून. ताका कळच्या पयलीं धर्मा उखलून उडयलो तेणी. बेशुद्ध पडलो. दिनेश गिरोडकार येतालो, तेज्या आंगार धांवलो. तेणी एक पयली चुकेली, दुसरी चुकेली, तिसरे फावट गवो ते वालीक पडलो आनी दिनूय मातसो धांवता धांवता 2-3 कडेन पडलो. ताकाय मार लागलो. आनी धर्मा गिरोडकार म्हणटा तो आतां जीएमसीक उपचार घेता. बागायतीतूय येता. हांगासर एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणात काजू, हांगासरलें मोठें उत्पन्न एक फामाद सावयवेरें हें अणसा खातीर. आणि अणशीचें उत्पन्न आज म्हणजे आनी एक 2-3 वर्सांनी सावयवेऱ्यांतलें अणस हें सोंपतलें. कित्या खातीर गव्या खातीर. शिला सारक्या भागांत कुळागरांनी गवे येवपाक लागले आसा. त्यामुळे एक तर शेतकऱ्याक कुळागरांत आपल्या भाटांत भोंवपाकूय भिरांत दिसता आनी ते उत्पन्नाची नासधूसय करता. त्यामुळे खंयचें पीक घेवप हेका आज शेतकऱ्याक सेक्युरिटी गव्हर्मेंट लागल्यान अत्यंत गरजेची आसा. आसा सगळे एरियेन सगळे गवे आसा. चडशे गवे आसा. दुकरां म्हणून खंय तरी चुकून बिकून ती दुकरां म्हणून हेका येना. गवे फक्त आतां पणसुलां आसा जावं खंय तरी तांकां कितें तरी आतां तेंची कोर जाता ती खाजोवपाक, ते केळी बीन उडयता. अशें करून कितें कितें चालूच आसा. आनी निमाणें म्हटल्यार तांचेर कितें बंदोबस्त करपाचो. गव्हर्मेंटा कडेन कितें तरी जातालें तेंच्यांनी कितें तरी तांचेर दिवप. तो फॉरेस्टर मी येऊन गेल्ले ना कोण घेवन गिरोडकर तो आपल्या प्रॉपर्टीन जेवर तेंचे काजू आसा तो तेणी मळो इल्लो कितें घातला तितून तो वयतालो आसतलो. डेली म्हणजे येता अशें येता. हय येतात. आमकां घरा कडेन गावता न्हू. आमच्या घराची धडो उडयल्या. सावयवेरे भागांत जो बोणये हो गांव आसा तो डोंगराळ भागांत आसा आनी त्या डोंगराळ भागांत मोठ्या प्रमाणांत पावसांत काकडीचें पीक तशेंच भाज्याचें पीक घेतलें वयता. ताका लागून ते लोक मळे करतात आनी मळ्यार दीसभर थंय रावन ते मळे पिकयतात. पूण समोर दीस सांजचो जो धर्मा गिरोडकर आसा तो मळ्यांतसून घरा येतालो आनी तेन्ना त्याच वाटेन जो गवो येयलो तो तेजेर हल्लो केलो. ताका लागून सरकारान हांगा मळे जे कोण करता तांकां स्पेशल कितें तरी एक आर्थीक नुकसान भरपाई दिवपाची मागणी सध्या मळेकार करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी.
एसजीपीडीए सोपो कर वसुली स्कॅम चलता असो आरोप आदलो सोपो कंत्राटदार मिलाग्रीस फर्नांडिसान केला. एसजीपीडीएच्या सोपांतल्यान म्हयन्याक 11 ते 13 लाखांची वसुली जाता. मात पेपराचेर दाखयतना सुमार 2 लाखांचो फायदो जाता म्हणून दाखयतात. आपूण जेन्ना सोपो घेतालो तेन्ना 12.5 लाख रुपया फारीक करतालो म्हणून मिलाग्रीस सांगता. आतां हो आंकडो वाडपाचो सोडून उणो जाला. ताका लागून हातूंत घोळ आशिल्ल्याचें मिलाग्रीसाचें म्हणणें. अशें दिसून येयलां की एक मोठें करप्शन स्कॅम चालू आहा एसपीडीच्या ऑफिसान. आतां आमी तेंकडे आरटीआय मारून डॉक्युमेंट मागिल्ले दिसाक जे होलसेल फिश मार्केटान कितले कलेक्शन जाता तेचे वयर आनी मंथली अमाउंट कितलो जाता तो तेणी आमकां दिला. जे म्हयन्याचे कलेक्शन तेंचे जाता ते 12 lakhs, 11 lakhs आनी 10 lakhs. हे तेणी आमकां आरटीआयन ते तेणी आमकां डॉक्युमेंट दिला. हे हांव घडून सांगना, तेंचे ऑफिसांतले डॉक्युमेंट हे तेणी दिल्ले. आतां ते डॉक्युमेंटांतल्यान तेणी आमकां दुसरो डॉक्युमेंट दिल्लो आहा असो हो. हिंकून तेणी दाखयल्ले आहा गव्हर्नमेंट प्रॉफिट ओन्ली 1,83,000, 1,64,000, 1,83,000. सो एवरी मंथ हो अमाउंट. आतां हे स्कॅम करप्शनाचे हे एसपीडीन सांगपाचे आमकां गोंयकारांक हे टॅक्साचे पयशे. आमी एज अ कॉन्ट्रॅक्टर आमी पयलीं आशिल्ले ह्या एसपीडीच्या बाजारांत. तेन्ना आमी 12.5 लाख आमी एसपीडीक हारी कोत्ताले कित्याक आमकां ऑर्डर दिल्ली एसपीडीन 12.5 लाख आमी हारी करपाचे गाडी येवं ना येनाका. आमी हे हारी करपाची ऑर्डर आशिल्ली आनी ते 12.5 लाख आमी एवरी मंथ आमी तांकां हारी कोत्ताले. हे टॅक्साचे पयशे जे गव्हर्नमेंटाचे टॅक्साचे पयशे हे पयशांचे आयज करप्शन जाल्ले आहा. 7 वर्सां पयलीं हो अमाउंट आसलो 1,50,000 पयलीं दिताले. पयलीं तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तो. तेजे उपरांत आमी येयले आनी रेट वाडयली. मागीर वरा कोंताक 500 रुपये आसले एजंटान आनी लोकलांक ओन्ली 100 रुपीज. 100 रुपये तेणी दिवपाचे आनी वचपाचे लोकलांनी. आतां ती रेट ना. आतां लोकलांकूय सेम रेट आहा आनी एजंटांकूय सेम रेट आहा. वरा कोंताक 500 रुपये. सो आतां आमच्या टायमार आमी 12.5 लाख दिताले जाल्यार आतां गव्हर्नमेंटाक मायज मेळोंक जाय कित्याक लोकलांकूय आनी एजंटांकूय सेम रेट आहा 500 रुपये वराक. हे करप्शन जावन आहा व्हडलें. आनी तुमी म्हयन्याक कलेक्शन घालता ते दिसाचे कलेक्शन जाता ते म्हयन्याक तुमी दाखयताय 11 लाख, 10 लाख आनी 12 लाख. आनी तुमी टेंडर घालताय एसपीडीचो टेंडर घालताय 32 lakhs. तुमी 1.5 लाख दाखयता न्हू. तुमी म्हाका तर दिताय फकत 5च म्हयने म्हाका दियाय. 5 म्हयन्याचे तुमकां एडवान्स दिता आनी म्हयन्याक तुमकां 20 लाख दिता. तुमी गव्हर्नमेंटाक प्रॉफिट 1 लाख 160, 170 दिता मरे हांव तुमकां 20 लाख दिता म्हयन्याक. बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या. प्रज्वल गांवकर अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. 26 वर्सां पिरायेच्या प्रज्वल गांवकर ह्या तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन गांजा सयत शिरगांव रेल्वे ट्रॅका लागसर धरलो. प्रज्वल हाचे कडल्यान 208 ग्राम गांजा जप्त केलो. तशेंच ताचे कडल्यान स्कूटर आनी मोबायल फोन जप्त केला. सध्या हो तरणाटो बंदखणीत आसा. दिवचल पुलिसेन ड्रग्स विरोधात कडक आणि धडक कारवाय सुरू केल्ली आसा. फाटल्या 22 दिसांत दिवचल पुलिसेन वेगवेगळ्या सुवातींचेर केल्ले कारवायेंत 2 थळाव्या तरणाट्यां सयत 3 जाणांक गांजा सयत धरपाक येस मेळयला. तातूंत आतां आनीक एका तरणाट्याक धरपाक दिवचल पुलिशेक येस आयला. मंगळारा मध्यान राती शिरगांव वाठारांत रेल्वे ट्रॅका कडेन दिवचल पुलिशेचे टिमीन केल्ले एके कारवायेंत 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक गांजा सयत धरपाक येस मेळयला. त्या तरणाट्याक धरला तो तरणाटो शिरगांव वाठारांतलो आशिल्ल्याचें कळटा आनी ताचें नांव प्रज्वल शंभू गांवकर अशें आसा. फुडलो तपास दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रश्मीर परब पातोणकर हे करतात. ज्या तरणाट्याक धरला ताचे कडली एक स्कूटर आनी मोबायल पुलिशेन जप्त केल्लो आसा. बुधवारा ह्या दुबावीत तरणाट्याक कोर्टा सामकार हजर केलो तेन्ना ताका पुलीस कस्टडीत दवरपाचो आदेश न्यायालयान दिलो.
गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. साश्टेच्या उपनिबंधक कार्यालयात बुधवारा सकाळच्यान सर्व्हराची समस्या निर्माण जाली. ताका लागून थंय येवपी लोकांची जायती कामां आडकून पडली. तांत्रीक कारणाक लागून पुराय गोंयांत ही समस्या निर्माण जाली अशें उपनिबंधक कार्यालयातले अधिकारी सांगपाक लागले. नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक्स सेंटर ह्या सर्व्हराचो तांच्यांनी विशय सुटावो करपाचो यत्न केलो. आमचं NGDRS सॉफ्टवेअर आसा जेचे वयल्यान आमी डॉक्युमेंट रजिस्टर करता पळय तेजो जो सर्वर आसा तो स्लो डावन जाल्ल्या कारणान आमी डॉक्युमेंट रजिस्टर करूंक शकना. वी आर फेसिंग दिस इश्यू फ्रॉम लास्ट वीक एक्चुअली. So we have reported it to NIC and they are saying when we are contacting them they are saying ki they are resolving means they are working on this issue. We have got two technical partners, NIC and ITG, so we have reported to both of them. So we are awaiting some response from them because as it is the fault is of technical nature, NIC has to resolve it. NIC जी NGDRS सॉफ्टवेअर कंट्रोल करता NGDRS सॉफ्टवेअर ऑल गोवा बंद पडिल्लें आसा आनी ताका लागून सगळे डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. NIC मातशें आतां लक्ष घालून बेगीन तें चालू करचें. पण तुम्ही ताका लागून रावला. ताका लागून रावले आमचे NGDRS. मोरजे खेळा मैदानाची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या. मैदान आसून नाशिल्ल्या सारकी स्थिती मोरजेकारांची जाल्या. तरणाट्यांक दर्याचेर खेळपाची पाळी उप्रासल्या. मोरजेच्या खेळा मैदानाचे उक्तावण 30 ऑक्टोबर 2004 वर्सा गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या हस्तुकी जाल्ले. मात आतां ह्या मैदानाची अवतिकाय जाल्या. ताची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची बाबत स्थिती जाल्या. सरभोंवतणी आशिल्ले रॅलिंग मोडलां. मैदानाचेर रान वाडलां. सरभोंवतणच्या आवाठांत कोयर आनी हळशीक पातळ्ळ्या. मैदानाची अवतिकाय जाल्ल्यान दर्यादेगेर वचून खेळपाची सध्या गांवांतल्या भुरग्यांचेर वेळ आयल्या. तेन्ना संबंधीत प्रशासनान हातून लक्ष घालून मैदानाची दुरुस्ती करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. सध्या आसा मोरजेच्या ह्या खेळा मैदानाचेर जर आमी एक नजर मारली त्या उपरांत आमकां दिसता की ह्या खेळा मैदानाचे जे खातें सध्या आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांबाळटात. फाटले फावटी क्रीडा मंत्री म्हणून गोविंद गावडे आशिल्ले. तांणी ह्या मैदानाचेर एकदा भेट दिवन फुडल्या वर्साच्यान हाची जी कितें प्रक्रिया आसा दुरुस्ती किंवा नवीन स्टेडियम उबारपाची योजना आखलेली. पूण त्या उपरांत तांची मंत्रिमंडळांतल्यान हक्कालपट्टी केल्या आनी हे खातें सध्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दूरदृश्टी दवरून आसात अशें जायते जाण म्हणटात. पूण आमच्या ह्या मैदानाचेर तांचें लक्ष ना. कित्याक हे दुरुस्ती खातीर किंवा नवीन स्टेडियम उबारपा खातीर यत्न करिनात. पेडणे तालुक्यांत जायते फावटी जे प्रकल्प येता ते प्रकल्प अर्धवट स्थितीत दवरपाचेंय काम ह्या पयलींच्या सरकारान केलें आनी आतांचें सरकार करत आसा अशें लोकांचो दावो आसा. आयज मोरजे ग्रावंड नासल्या कारणान जे आमचे क्रीडापटू आसात ते खेळतले खंय. आतां मोकळी जागा मेळना. मोकळी रानां सगळी जी पयलीं जागा आशिल्ली ती जागा दिल्लीकारांनी विकत घेतल्या आनी तातूंत जे थळावे नागरीक आसात थळावे जमीनदार आसात तांकांय सामील आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कम्युनिदादीच्या जमिनीचेर फक्त गांवकार आणि भागधारकांचोच अधिकार आसा. हातूंत सरकाराक हस्तक्षेप करपाचो कसलोच अधिकार ना. सरकारान कम्युनिदाद जमिनीचेर बेकायदेशीर बांदकामां नियमीत करपाचो यत्न केलो जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयात वतले म्हणून उत्तर गोंय कम्युनिदादीच्या मुखेल्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. कम्युनिदादीच्या जमिनींचेर फकत गांवकार आनी भागधारकांचोच अधिकार आसा. हातूंत सरकाराक हस्तक्षेप करपाचो कसलोच अधिकार ना म्हणून उत्तर गोंय कम्युनिदाद समित्यांचे मुखेली सांगतात. कम्युनिदादी वाटेयात गोंय वाटेयात या बॅनरा खाला उत्तर गोंय कम्युनिदाद समित्यांची मुखेल्यांनी आसगांव कम्युनिदादीच्या कार्यालयात जागृताय बसका घेतली. हे जागृताय बसकेक उत्तर गोंयच्या कम्युनिदाद समित्यांचे मुखेली हजर आशिल्ले. सरकारान कम्युनिदाद जमनीवेली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाचो यत्न केलो जाल्यार ताका सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दितले म्हणून तांणी शिटकावणी दिल्या. Imagine we going at the side. So for me is like a shield and my right person is the finance manager who never rejects many proposal of my finance, and because of this we can carry this work of this planning committee of the Kumbhaka Kasaba. Specific, the government has now threatening basically to enact
a legislature where they are going to regularize illegal structures in Comunidad and other panchayat areas and all, but mainly Comunidad. For that, the Comunidad of Asagaon has raised an objection to this. This is the document where we all raise an objection. The signatures of my president, myself and my treasurer are all here. We strongly oppose this jurisdiction which they are trying to bring to regularize illegal structures. I would like to tell the government that first they should set their house in order. गांवच्या लोकांक शेअर होल्डरांक काय ना इवन our dividend we don't know how much to pay. We're in such a pathetic condition state right now. I'm in my second term now, just elected for a second term. First term when getting. From here onwards, we are traveling on the right path of achieving our objectives and aims of coming together in the first place and addressing all that we need to address. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कार्मिक खात्यान 9 सरकारी अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. गोविंद गावडे मंत्री असताना तांच्या खात्याचे मुखेली आशिल्ल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची हेर खात्यांनी बदली करून सभापती रमेश तवडकर हांच्या मर्जींतल्या तशेंच गोविंद गावडेन पयस केल्ल्या अधिकाऱ्यांक महत्वाची पदां दिल्यात. डॉक्टर अजय गावडे हे तातूंतलेच एक. गोविंद गावडेच्या कार्यकाळांतल्या अधिकाऱ्यांक पुराभिलेख आनी शिश्टाचार आनी हेर खातीं दिल्यात. उत्तर गोंयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पळोवपी डॉक्टर अजय गावडे हांची खेळा संचालक म्हणून नेमणूक केल्या. जाल्यार शिश्टाचार खात्याचे जोड सचिव आशिल्ले विवेक नाईक हांची कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक म्हणून नेमणूक केल्या. जाल्यार खेळा संचालक अरविंद कुटकार हांची पुराभिलेख खात्याचो संचालक म्हणून बदली केल्या. कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप हांची शिष्टाचार खात्याचे संयुक्त सचिव म्हणून बदली केल्या. तसेच लोकायुक्त सचिव म्हणून काम पळोवपी आग्नेलो फर्नांडीस हांची शेतकी खात्याचे संचालक पदार बदली केल्या. शेतकी खात्यात संचालक म्हणून आशिल्ल्या मधू नार्वेकार हांकां मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी म्हणून जबाबदारी दिल्या. मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी मेल्विन वाझ हांकां लोकायुक्त सचिव म्हणून नेमला. बंदखण अधीक्षक शंकर गांवकार हांची कला अकादमीच्या वांगडी सचिव पदाचेर नेमणूक केल्या. जाल्यार दिनेश पवार हांची उत्तर गोंय मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदली केल्या. पुलीस अधीक्षक सुचेता देसाय हांची कोलवाळ बंदखणीच्या अधीक्षक पदाचेर नियुक्ती केल्या. पर्सनल डिपार्टमेंटान 9 सिनियर स्केल ऑफिसर्सांचे ट्रान्सफर काडलेले आसा. तितून आसात आग्नेलो फर्नांडीस जो सेक्रेटरी लोकयुक्त आशिल्लो, तेजो आतां पोस्ट घातलेलो आसा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरान. तसोच मधू नार्वेकर जो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आशिल्लो, तेका आतां सीईओ ऑफ MMC म्हणजे मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो तेका सीईओ केल्लो आसा. तसोच अजय गावडे जो चीफ सीईओ ऑफ जिल्हा पंचायत आशिल्लो, तसोच तेजे कडेन एडिशनल चार्ज आशिल्लो मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GHRSIDC. हो जो चार्ज आशिल्लो तेका आतां घातलेलो आसा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्साचो डायरेक्टर केल्लो आसा. त्याच बरोबर तेका परत एडिशनल चार्ज जो तेका GHRSSIDC जो एडिशनल चार्ज आसा तो तसोच तेका परत दिल्लो आसा. तशेंच दिनेश पवार जो आसा तेका हेजे पयलीं पोस्टिंग तेजी नाशिल्ली, सो तेका आतां सीईओ ऑफ नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत केल्लो आसा. तसोच तेका एडिशनल चार्ज तेका डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर हो तेका एडिशनल चार्ज दिल्लो आसा. तसोच विवेक नाईक हो जॉयंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉलाचो जॉयंट सेक्रेटरी आशिल्लो, सो तेका आतां डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरान तेका चार्ज दिल्लो आसा. तसोच अरविंद खुटकर जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स आशिल्लो, तसोच एडिशनल चार्ज तेका मेंबर सेक्रेटरी कला अकादमी आशिल्लो, तेका आतां डायरेक्टर ऑफ आर्कायव्स केल्लो आसा. आनीक शंकर गांवकर सुप्रिटेंडंट ऑफ जेल तो आशिल्लो, तेका आतां मेंबर सेक्रेटरी ऑफ कला अकादमी केल्लो आसा. तसोच सगुण वेळीप डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तेका आतां जॉयंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉलान घातलेलो आसा. तसोच लास्ट नवो मेल्विन वाझ सीईओ ऑफ MMC म्हणजे सीईओ ऑफ मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो आशिल्लो मेल्विन वाझ,
ताका आतां सेक्रेटरी लोकायुक्तान घातलेलो आसा. सो ह्यो म्हत्वाच्यो बदल्यो ज्यो काल ही ऑर्डर येयली आनी 9 जाणांच्यो हे जे सिनियर स्केल ऑफिसर आसा, 9 गोंयचे सिनियर स्केल ऑफिसर तेंच्यो बदली जाल्ले आसा. सो आयची ही म्हत्वाची बातमी. 9 सिनियर स्केल ऑफिसर हे जेंची नांवां आमी तुमकां सांगली तेंची बदली जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. 2 महिन्या भितर दिवचलच्या कातरवाड्यावयली रस्त्याची समस्या सुटावी करात, नाजाल्यार रस्त्याचेर देऊन IDC चक्का जाम आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस गटान दिल्या. मजगती सध्याच्या मातयेच्या रस्त्याचो धूप जाला. उटंगराचो पावस पडटकीच सध्याचो रस्तो उदकापोंदा वचून लोकांचे हाल जातात. दिवचले IDCक जोडून फुडें वचपी कातरवाड्याचेर धड रस्तो ना. आमकां पक्को रस्तो दियात अशी मागणी थळावे लोक फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन करीत आसात. मात हे मागणेक आयज मेरेन आडनदर जाल्या. धड रस्तो नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांचे हाल जाल्यात. देखून वाड्यावेल्या लोकांक साबार अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. मजगती गट काँग्रेसीचो अध्यक्ष दत्तराम शेटये आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या प्रस्नाचेर नाराजी उक्तायल्या. 2 महिन्या भितर ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची, नाजाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस गटान दिल्या. आयज हो जो रोड जर तुम्ही पळयलो, हो रोड गेले जशें आमच्या लिडरान सांगले हांगाच्या की गेले 30 वर्सां ह्या रोडाची लोक विनंती करता आणि 150 ते 200 घरां आसा. म्हणजे ह्या सरकारा कडेन, ह्या म्युन्सिपाल्टी कडेन 30 वर्सां लोकांनी भोव मारपाचे रस्तो जावचो म्हणून हे होणक्यांनी हांचो आतां म्हाका सांगा ते म्युन्सिपाल्टी चेअरमॅन आनी कोणाचा मंत्रा ते हांगा ते दितले असले करपाक. हेच जर कोण भायले हांगा रावल्ले मोठे लोक जाल्यार इतकें चकाचक रस्तो करून दितले असले, 30 वर्सां रावचे नासले. आनी आयज हांव सरकाराक असेंब्ली येता आनी म्युन्सिपाल्टी चेअरपर्सनाकय सांगता आनी चेअरपर्सनाक हांगाच्यान आमी आव्हान करता की हो रस्तो बेगींतल्या बेगीन जावपा जाय. आणि जर हो रस्तो जावंक ना जाल्यार सगळ्या लोकांक हांगा उठून सगळे इंडस्ट्री चक्का बंद करतले आमी. आमी हांगासर पळयता की ह्या रस्त्याची जी हालत जाल्लेली आसा पळय, गेले 30 वर्सां सगळ्या ह्या लोकल्सांचे डिमांड आसा की हो रस्तो बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय. कितलेशेच लोकांचे डिमांड आहा, कारण हांगा जवळ जवळ 100-150 घरां आसा. आमी पळयता की सिनियर सिटीजन म्हणा किंवा ल्हान भुरगे ह्याच रस्त्यांतून ते स्कुलांक वयता किंवा आपल्या बाजारांत बिचोली मार्केटांत वयता. जेन्ना समजा एखाद्या वेळी जेन्ना आमचे ॲम्ब्युलन्साचो टायम येता, ॲम्ब्युलन्स एमर्जन्सी आसता किंवा सिनियर सिटीजनाक रातच्या टायमार कितें प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता आसता. सो हांव तुमच्या माध्यमातून मागता PWD मिनिस्टर तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो तेंच्यांनी कळोवचे बिचोलीम डिपार्टमेंटाक आनी बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो तेंच्यांनी करून करपाची ऑर्डर दिवपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो